नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। ऑर्चर्ड प्लॉटांचेर बेकायदेशीर डेव्हलपमेंट करतल्यांचेर टीसीपी खात्यान सुरू केली ॲक्शन। पहिली एफआयआर नोंद केल्या ती पर्ये 70तल्या एका भाटकाराचेर। टीएडीएच्या नावा सकयल खासदार असताना शांताराम नायकान केली एका वर्सा 42 लाखांची उधळपट्टी। जनतेच्या पैशाचेर फोलगां शांताराम म्हणटा कायद्यान मेळटा ते घेतला। मोदी सरकाराक गोंयांतूय मेळ्यो 1760 शेल कंपन्यो बंद। अकाउंट फ्रीज, डायरेक्टरांचे अर्थीक वेव्हार बंद। गोंयांत चलताल्यो 20% शेल कंपन्यो। एफडीएन पोळ्या चेकपोस्ट लागसार 30 लाखाचो गुटखा केलो जप्त। गुटखाची सगळ्यात मोठी रेड। गुटखाचे कन्साइनमेंट वताले मडगांव। पेडण्या आगरवाड्यार एटीएम मशीन चोरून 18 लाख लुटले। निखळून काढले मशीन। एटीएम स्टेट बँकेचे सेक्युरिटीचो मागमूस ना, जबाबदारी एजन्सीचेर। काणकोण पुलिसांचे ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग आड ड्रायव्हराक कात्ते आनी बाणेश्वर स्कुलाचे बालरथाचो टायट ड्रायव्हर सापडलो। गाडयेंत 25 भुरगीं, ड्रायव्हराक तालाव। ऑल इंडिया फोमेंतो बुद्धीबळ सर्तीत गोंयचो अमेय अवधी अजूनय जॉयंट लीडर, पूण 2 गेमी ड्रॉ जाल्ल्यान लिओन मेंडोजा पडलो फाटीं। ऑर्चर्ड प्लॉटाचेर बेकायदेशीर डेव्हलपमेंट करतल्यांचेर टीसीपी खात्यान ॲक्शन सुरू केल्या। असल्या प्रकाराचेर पहिली एफआयआर नोंद केल्या ती पर्ये 70तल्या एका भाटकाराचेर। ऑर्चर्ड जमनीचेर कोणे पयलींच घरां बांदल्यात तांची सरकार काकूट करतले। तांचो केस टू केस अभ्यास करून थाकाय दितले म्हूण मंत्री विजय उलयला। सरकारान आज टीसीपी बोर्ड नेमलो। 24 वांगड्यांच्या ह्या मंडळाचो टीसीपी मंत्री चेअरमॅन, तातूंत फिलिप नेरी आनी ग्लेन टिकलो, दोग आमदारूय आसात। ऑर्चर्ड प्लॉटांचेर बेकायदेशीर डेव्हलपमेंट करतल्यांचेर टीसीपी खात्यान ॲक्शन सुरू केल्या। आता 2 केसीस इन पॉइंट आता आमी घेतिल्ल्यो आहा। एक पोरयां आनी एक नागवे म्हणटा ते वाळपय। ह्यो केसींनी क्लियर कट थंयचोय आमदार हाणें कंप्लेन केल्ली आहा आनी आमचे ऑफिसरान मिस्टर देशपांडे हेज गॉन एंड हॅड अ इन्स्पेक्शन। थंय डायरेक्ट हिल कटिंग चालू आहा। थंय सगळ्यो तरेची इलिगॅलिटी चालू आहा। थोडे कडेन घरांय बांदिल्लीं आहा। सो अशें दिसता की कायदो आसा काय ना। आनी आमी मंत्री म्हणून कित्याक बसप हांगा? वी आर टॉकिंग अबाउट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग। वॉट प्लॅनिंग इज दीस? इफ अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट इज गोईंग ऑन लायक दीस, तो मंत्रीपद आनी हो पोर्टफोलियोचोच अर्थ ना आलो। सो ताका कितें तरी सरकार म्हळ्यार खर कारवाई करतले। आनी करतना आमी म्हळ्यार सगळे सायडीन फकत नांवाक दाखोवपाक हें जावंक जायना। हातूंत एक म्हळ्यार समाजान बदलूय येवपाक जाय की कॅर डॅम एटिट्यूड कितेंय जालें जाल्यार पचता, हें फुडें जावचें ना। हाजे खातीर आमी थोडे बदलूय हाडचे पडटले। ऑर्चर्ड प्लॉटांचेर आदी घरां बांदल्यात तांणी भिवपाची गरज ना म्हूण विजयान क्लियर केला। सरकार हें करता तें इलिगल डेव्हलपमेंट बंद करता, पूण स्थानीक लोकांक म्हणजे घर बांदतात तांकां त्रास करपाकूय न्ही। सो सायमल्टेनियसली with this action of coming down on illegal development, we also want to bring about certain changes by which single family dwellings will be given permissions in one day. आता हे करपा खातीर ऑटो DSR म्हणून ऑटो DCR म्हणटा आमी कॉम्प्युटराचेर परमिशन दिवपा खातीर एक आमी आमचो विचार आहा। 24 मेंबरांचो टीसीपी बोर्ड सरकारान नेमला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी शिरीष कुंकळेकार। जनतेच्या पैशाचेर राज्यसभा आणि लोकसभेचे खासदार टीएडीएच्या नावान कशी फोलगां मारतात ते आता मुखार आयला।
चढ खर्च करपाची मान्यताय आसा म्हूण बिझनेस क्लास तिकेटीचेर विमानांनी भोंवतात। गोंयचे आदले राज्यसभा खासदार शांताराम नायकाचे नाव हे वळेरेंत आयलां। शांतारामान फाटल्या एका वर्सांत सरकाराचे 42 लाखांचो फकत TADA घेतला। सगळ्या खासदारांनी मेळून TADAचे वर्साचे बिल 132 कोटींक तेंकयलां। शांताराम म्हणटा कायद्यान मेळटा तितलें घेतलें, चूक कितें? लोकसभा आनी राज्यसभा खासदाराक TA आनी DA ची सुविधा आसता, मात खासदार मान्यताय आसा म्हूण बिझनेस क्लास तिकेटीचेर ट्रॅव्हल करतात, पयसो टॅक्स पेयराचो। राज्यसभा लोकसभेचे खासदारांक सरकाराचो TA आनी DA मेळटा। सगळ्या खासदारांनी एका वर्साचे TADAचे बिल तेंकयला 132 कोटींक। मान्यताय आसा म्हूण इकॉनॉमी सोडून बिझनेस क्लासात खासदारांचो एअर ट्रॅव्हल। 2016-17 लोकसभेच्या खासदारांनी TADAचे बिल पावयला 96 कोटींचेर। राज्यसभा खासदारांनी TADAचे बिल पावयला 36 कोटींक। गोंयचो आदलो खासदार शांताराम नायकाचोय बिलांत म्हत्वाचो वांटो। फक्त शांताराम नायकान TADAचेर उखल्ल्यात 45 लाख रुपया। प्रुडंटान शांताराम नायकाक ह्या गजालीचेर विचारलें। तो म्हणटा जे आपल्या कायद्यान मेळटा तितलें घेतलां। काल एक चॅनलान रिपोर्ट केला आणि RTI इन्फॉर्मेशन मिळा MP राज्यसभा लोकसभा MP TADA असता पळय न्हू, सगळे बिझनेस क्लास फर्स्ट क्लास तिकेट यूज म्हणजे नाका तसो यूज करता। तुमचें नांव तितून तुमी फाटले 2016 to 17 45 लाख जे कितें म्हाका घेतल्यात ते एज पर द रुला भायर घेवना। तुम्ही एंटायटल आहात ते सामकें म्हणजे कमी हितून ट्रॅव्हल करून वाचूंक शकनासले भशेन ना। म्हाका हांव एंटायटल आसना, हांव कितें इफ आय एम एंटायटल नाल्यार फाल्यां म्हणटा बशीन वच म्हणून देर कॅन बी आर्ग्युमेंट ऑल बाय ट्रेन। खासदार इकॉनॉमी सोडून बिझनेस क्लासात ट्रॅव्हल कित्याक करतात ताचे फाटलें कारण हें। DAक लागून बिझनेस क्लास ट्रॅव्हल। TADA नेमा प्रमाण ट्रॅव्हल तिकेटीच्या 25% DA मेळटा। जितली ट्रॅव्हल तिकेट चड तितलो DA चड मेळटा। DA चड मेळचो म्हूण खासदार इकॉनॉमी सोडून बिझनेस क्लास घेता। 10,000च्या DAक लागून लोकांचे 40,000 ट्रॅव्हलाचेर गेले। नेमात बदल करून फिक्स DA दिल्यार खासदार घडये इकॉनॉमी क्लासात ट्रॅव्हल करीत। खासदार पार्लमेंटापासून जितलो पयस रावता तितलो ताचो प्रवास खर्च चड। त्या खातीर दक्षिण भारत आनी पूर्व भारतांतले पयस रावपी खासदारांचे बिल तातल्या तातून खंय मातशे चडूच आसता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार। FDAन राती 30 लाखाचो गुटखा जप्त केलो। पोळ्या चेकपोस्टा कडेन रेड मारल्या। गुटखा खंय मडगांव सप्लाय जावपाचो आशिल्लो। आतां मेरेनची गुटख्याची ही सगळ्यात मोठी रेड। वर्स 2004 गोंयांत गुटखा आनी तंबाखू बंदी घालपी पर्रीकार सरकाराचे तेन्नाचे पब्लीक हेल्थ कायदो दुरुस्तीचेर सुप्रीम कोर्टान मंगळारा शिक्को मारिल्लो। ते उपरांत 2 दिसां भितर ही तंबाखू उत्पादनांचेर ही मोठी रेड। काल आमकां काणकोण पुलीस स्टेशनान वयल्यान एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की त्यांनी ट्रक डिटेन केल्लो GA05 AG 6207। तांकां इन्फॉर्मेशन आसलें की भितर टबॅको आसा म्हणून, पूण एज पर द इनवॉयस त्यांनी पान मसाला म्हणून तो हाडलेलो। ही कन्सायनमेंट अबाउट 200 बॅगा असल्यो, तेजे कॉस्ट आसा अबाउट 30 lakhs। ही मडगांव एका वेंडराक डिलिव्हर जावपाची आसली। सो आमी मागीर वचून ती पुलिसा कडल्यान कस्टडी घेवन एंटायर स्टॉक सीज केलो। आमी अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड्स एक्ट सेलिंग ऑफ टबॅको बॅन केला होल गोवा। आनी ताका आमी आतां जे कोणी हाडला आनी कोणाक डिलिव्हर जावपाचें आसलो तेंचेर आमी अंडर द एक्ट प्रोसिक्यूशन फाइल करतले। कहाँ से लेके आया था ये पूरा? बेंगलोर से आया। तुम्हारा नाम क्या? अकबर है। और कहाँ लेके जाने वाला था? वो क्या रेलवे स्टेशन के पीछे एड्रेस दिया, उधर आके फोन करो। क्या था उसमें, क्या लेके करके आया था तुमने? पार्सल बोल के लेके आया। पार्सल लेके? पर तुम्हें मालूम नहीं था क्या था उसमें? हमारे किधर बोलते सर, वो सब नहीं बोलते ना। लोड करने वाला को वो सब नहीं बोलते ना। गोयच्यो 1760 शेल कंपन्यो गुटलावंक लायल्यात। मोदी सरकारान सुरू केल्ल्या कारवायेत देशभरात 2 लाख शेल कंपन्यो मेळ्ळ्यात। तातूंत गोयच्यो 1760। गोंयांत 8100 कंपन्यो रजिस्टर्ड, तातूंतल्यो 20% शेल कंपन्यो। ह्या कंपन्यांचे अकाउंटूय फ्रीज करून डायरेक्टरांक हे बँकांनी कसलेच अर्थीक वेव्हार करूंक बंदी घाल्या।
ह्यो कंपन्यो कंपनी रजिस्ट्राराक रिटर्न फायल करिनाशिल्ल्यो, कंपनी कायद्या प्रमाण चलनाशिल्ल्यो म्हूण रजिस्ट्रार सांगता. घेऊया एक ब्रेक.